सरकारी जमनींतल्या घरा उपरांत कोमुनिदाद जमनी वयली 28 फेब्रुवारी 2024 आदली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाची तजवीज आशिल्लें गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर. घरापासून 2 मीटर भायर अशें 300 स्क्वेअर मीटर मेरेन जागो त्या लोकांच्या नांवार जातलो. गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयक मूळ कायद्यान कलम 372 आस्पाव केला. जमनीची रक्कम सरकारान निश्चित केल्ल्या दरा प्रमाण भरची पडटली. बांदकाम वा घर मुणकार कायद्या खाला येता जाल्यार वा जैव संवेदनशील वा खाजन जमनींत आसत जाल्यार तें अधिकृत करपाक मेळचें ना. सेटलमेंट, इन्स्टिट्यूशनल, उद्देगीक, सुपीक वा ऑर्चर्ड जमनी वयली घरां अधिकृत जातलीं. घरां बांदकामा भोंवतणची 2 मीटर जमीन घरधन्याक मेळटली. खंयचेय स्थितीन 300 चौखण मिटरा परस अधिक जमीन मेळची ना. 300 चौखण मिटरा परस अधिक जमीन अर्जदारांच्या ताब्यांत आसत जाल्यार ताणें अतिरिक्त जमीन कोमुनिदादीक परत करची पडटली. ही जमीन परत दिले बगर अर्जाचेर निर्णय जावचो ना. कायदो अस्तित्वांत आयल्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर अर्ज करप गरजेचें आसा. अर्ज आयल्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर संबंदीत अधिकाऱ्यान निर्णय घेवप गरजेचें. कोमुनिदाद एटर्नीन मान्यताय दिवचे आदीं अर्जाचेर संबंदीत अधिकाऱ्याक विचार करपाक मेळचो ना. अर्जदाराक कोमुनिदादाचे मान्यताये खातीर कोमुनिदादी कडेन अर्ज करचो पडटलो. अर्जाचेर कोमुनिदादीक 30 दिसान निर्णय घेवचो पडटलो. मान्यताय दिवप शक्य नासल्यार 15 दिसांनी तशें अर्जदार आनी कोमुनिदाद प्रशासकाक कोमुनिदादीन कळोवचें पडटलें. अर्जाचेर कोमुनिदादीन 45 दिसां भितर निर्णय घेतलो ना जाल्यार अर्जदारान प्रशासका कडेन अर्ज करचो पडटलो. प्रशासक 30 दिसांनी कोमुनिदादीन मान्यताय दिल्ल्याचें प्रमाणपत्र दितलो. कोमुनिदादीन मान्यताय दिली ना जाल्यार अर्जदाराक 30 दिसां भितर प्रशासका कडेन अपील करचें पडटलें. सुनावणी घेवन प्रशासकाक हाचेर 30 दिसांनी निर्णय घेवचो पडटलो. प्रशासकाचो निर्णय मान्य नासल्यार अर्जदाराक सरकारा कडेन दाद मागपाची मेकळीक आसा. कोमुनिदाद जमनींतलीं घरां अधिकृत जाल्या उपरांत ती 20 वर्सां मेरेन विकपाक मेळची ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.